फोंड्या दिसा उजवाडाक व्यावसायिक संदीप चौधरी हाचे अपहरण जाल्ले. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी मुखेल दुबावीत मुनीर अल शफीक हाका अटक केलो. अपहरण केल्या उपरांत दुबावीत बेंगळुरू सावन मुंबय पळून वचपाचो आशिल्लो तेन्ना ताका पुलिसांनी कोल्हापुरात अटक केलो. हेर 4 दुबावी सध्या फरार आसा. चारूय दुबावीत मंगळुरांतले आसा अशी माहिती उप अधीक्षक शिवराम वायगणकार हांणी दिली. स्क्रॅप व्यवसायांतल्यान पयशांची थकबाकी आशिल्ल्यान अपहरण केले अशें मास्टरमाइंडान कबूल केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. आमी मेन कॉन्स्पिरेटर आसलो हे केसीन, ताका अरेस्ट केल्लो आहा. तेजें नांव आसा मुनीर अल शफी. एज तेजी आहा 22 years आहा. रेजिडेंट ऑफ मेंगलोर, कर्नाटका. अरेस्ट करपाक आमकां मेनली फोंडा सब डिव्हिजन, तितून फोंड्या, माटोर पुलीस स्टेशन, कुळ्या पुलीस स्टेशन, सगळ्यो टिमींनी सहकार्य केलें. तशेंच हे अरेस्ट करपा खातीर कर्नाटका पुलिसांचो बी भरपूर सहयोग आसा. आनी हो राती म्हणजे सकाळी फुडें जो अरेस्ट केला ताका, म्हणजे एप्रहेंड केला, तितून कर्नाटकाचे इन्फॉर्मेशन पुलिसांचे आनी आमचे टिमीचे हे कंबायन इनपुट्सांचेर आज ताका अरेस्ट केलें. जेन्ना विक्टीम संदीप चौधरी आहा ताका जेन्ना स्विफ्ट गाडयेन हांगासून 3:15 सुमार जे फोंड्याच्यान घेवन गेल्ले, ताका वाया आमचे मोल्यान अनमोल घाट, तशेंच खानापूरसून हुबळीच्यान बेंगलोर पर्यंत ताका घेवन गेल्ले. तशी टीम आमची फॉलो करीत अप टू बेंगलोर गेली. बेंगलोर मागीर आमी कर्नाटका पुलिसांचे जे सपोर्ट घेतलो आनी त्यांच्या सपोर्टाचेर आमी ताका कंटिन्यू ट्रॅक करीत आसले. जो मेन एक्यूज आसलो, बाकीचे एक्यूज अजून ऑब्स्कॉन्डिंग आहा. आमची टीम अजून तेंच्या फाटल्यान आसा. फायनान्शियल आनी बिझनस तेंचो रायवली. हेंचे वांगडा तेंचे कितें वायटपण आशिल्लें? म्हणजे दोनांचो बिझनस चलतालो. तो चलोवन एकमेकाक पयशांचे देवाण घेवाण तेंचे डिस्प्यूट आसता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.